सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. लुका पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू जेरिके नोगरांत भितर सरून तेवशिल्यान चलत वेतालो. थंय जाकेव नांवाचो मुखेली 2 वसूलदार आनी आस्तीक मनीस आसलो. जेजू कोण तो पळोवंक तो सोदतालो, पूण आंगान मोटवो देखून लोकांचे केटीक लागून ताका मेळना जालें. त्या पासत ताका पळोवचे खातीर तो फुडें धांवून वचून एका रुंबडीच्या झाडार चडलो, कित्याक जेजू ते वाटेन वेचो आसलो. त्या जाग्यार पावतोच जेजून वयर नदर मारली आनी ताका पळोवन म्हळें, जाकेव, वेगीं देंवन ये, तर आज म्हाका तुमगेर वचून रावंक जाय. आनी तो वेगीं वेगीं देंवलो आनी व्हडे खोशेन ताका आपणागेर घेतलो. हें पळोवन सगल्या लोकांक गुणगुणून म्हणलें, पातक्या मनशागेर रावंक गेला मरे हो. नीट उबो रावन जाकेवान म्हणलें, सायबा, आतांचे आतां म्हजे ग्रेस्कायेचो अर्दो वांटो हांव गरिबांक दितां, आनी हांवें कोणाक फसयला जाल्यार चौपट परतून दितां. जेजून ताका म्हणलें, आज ह्या घराक तारण आयलें, कित्याक होय अब्रामाचो पूत. तर सांडलोलें तें सोदूंक आनी तारावंक मनशाचो पूत आयला. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या बाबा भयणो, आज आमी 8व्या नोवेनाक आसा आनी ह्या 8व्या नोवेनाक आमचो विशय जावन आसा चोरू नये, लोटीक गोवाय दिवं नये, पेल्याचे वस्तूची आशा करूं नये. हे 2 मानामेंत एक करून तांचेर नियाड करता आसतना म्हजें मन गेलें आदल्या कोरारांत आहाज राजाचेर, जो इस्रायल पोरजेक चलयतालो. आहाज राजाक देवान केरीत भाशेन विंचून काडलेलो आपले पोरजेचो राजा जावंक. पूण आहाजान देवा मुखार एक चूक केल्ली, ती ही, ओन बावार्थी बायलेक ताणें आपणाची पोतीन केल्ली. जेजबेल म्हणटात पळय ती, आहाजाची पोतीन. नाडबुदीन, वायट मोनान जियेतली वस्तोरी. एक दीस आहाज आपले दोळे भोंवडावन आपल्या राजमाला बायल्यान पडयतना ताणें नाबोद म्हणटात त्या गरीब मनशाचो दाकामोडो पळयलो. हो दाकामोडो जायतें पीक दितालो आनी देखून आहाजाक ताजी आस जाली. आहाजान नाबोदाक आपयलो आनी म्हणलें, पळय, हांव तुजो दाकामोडो घेवंक सोदतां. म्हज्यान 2 वस्तू करूं येतात. ताजे बदलेक तुका दुसरो दिवं येता, ना तर ताजें मोल तुका फारीक करूं येता. तुका जाय पळय तें तूं सांग. पूण नाबोदान राजाक म्हणलें, राजा, हांव तो तुका दिवंक सोदिना, कित्याक तो म्हज्या आज्या पोंज्यांचो, म्हजे आदले पिळगेचो. तो म्हज्या हातान पडला, तो सुपुल्लो जागो हांव न्हय म्हूण विकूंक, न्हय म्हूण दुसऱ्या बदलेक तो दिवंक हांव सोदिना. राजाची आस इतली वाडली की राजा निराशी जालो आनी निराशी जावन वचून बाजीचेर न्हिदलो. बायल आयली, नाडबुदीन बोल्लेली, सांगलां पळय तशें. आनीक म्हणलें, आरे तूं राजा, सगलो अधिकार, सगली पदवी तुज्या हातांत आसा. तुजी एक सोय पुरो सगलें बदलूंक, आनी तूं ह्या माबुली गरीब मनशाक लागून निराशी जावन न्हिदलाय. हांव करून दाखयतां तुका. तिणें चीट बरयली, राजाची सोय घातली आनी ती चीट धाडली नाबोदाक
फातरांनी जिवेशी मारात. नाबोदाक जिवेशी मारलो, तो मेलो. मेलो म्हूण गोमतोच तिणे आपल्या गोरकाराशी येवन म्हणलें, चल वच. तो मेलो. आतां ताजो दाकांचो मळो तुजो कर. हे घडणेंत आमी कितें शिकूंक मेळटा? राजाचे बाबतींत ताजी आस वाडली आनी देखून ताका तो मळो जाय जालो. दावो मानामेंत म्हणटा पेल्याचे वस्तूची आशा दवरूं नये. पूण जेजेबेलान कितें केलें? तो चोरयां ताज्या हातांतलो घेतलो. कसो? ताका जिवेशी मारून किर्म आदारून. किर्म आदारप म्हणजे 5व्या मानामेंताचेर आड आपल्याच्या आनी पेल्याच्या जिविताक मान दिवचो. जेजेबेलान 5वो मानामेंत मोडलो, 7वो मानामेंत मोडूंक म्हणजे ताजो दाकांचो मळो आपणाक चोरून व्हरूंक. ताका तर जिवेशीन दवरलेलो तो केन्नाच मेळचो नासलो. म्हणटच ताका मारलो. मारली ती जाली क्रीम 5व्या मानामेंताचेर आड. ताजो दाकांचो मळो राजान आपलो केलो तो जालो 7व्या मानामेंताचेर आड चोरूं नये. म्हणटच भावां भयणो 3 मानामेंत मोडले राजान आनी राजाचे बायलेन. पूण आज खेरीत भाशेन आमी नियाळटाव चोरूं नये, पेल्याचे वस्तूची आशा दवरूं नये. जेन्ना आमच्या काळजांत ही आस वाडटा आनी म्हाका तें मेळना म्हूण म्हाका दिसता, तेन्ना चोरपाची संवय भितर सोदता. आमी जरी तर बागयोन पावलून कोरीतकारांक बरयल्ली दुसरी चीट 8वो आवेसवर वोडी 8 ते 11 वाचीत जाल्यार आमकां थंय अशें संदेश मेवता. बागयोन पावलू म्हणटा, जेजू बापाचे कुळयेचो, बापाच्या दर्ज्याचो सगली ग्रेस्काय, सगली पदवी, सगली व्हडवीक, सगलो मान ताजोच, कित्याक तो हे रचनेचो रचणार. पूण इतलें आसून तो गरीब जालो. ताणें गरीबपण आपणायलें. आनी कित्याक तो गरीब जालो? ताजे गरीबसाणींतल्यान आमकां गिरेस्त करूंक. कित्याक आमी गरीब आसल्यांव आनी आमी अदीक गरीब जाल्ल्यांव आमच्या पातका वरवीं. आमी गरीब आसल्यांव आनी आमी अदीक गरीब जाल्ल्यांव आमच्या पातका वरवीं. म्हणटच आमकां पातकांतली मेकळी करूंक जेजू आपूण गरीब जालो म्हणजे आमच्या बेसांत भितर सरलो, आमचे परिस्थितीन भितर सरलो, आपली ग्रेस्काय, आपलो दर्जो सोडलो आनी आमचे सारको जालो आनी आपल्या गरीबपणांतल्यान आमकां गिरेस्त करून दिली. म्हणजे बापाची कृपा ताणें आमकां फावो केली. दुसरो एक देखावो पवित्र पुस्तकांतलो म्हज्या दोळ्या मुखार येता पळय तो, चोरूं नाका, पेल्याचे वस्तूची आशा करूं नाका. कोणाच्यान हो मानामेंत पाडूं येता? जुआंव आपल्या शुवर्तमानान 15व्या आवेसवरान 9 ते 17 वडीन म्हणटा, ज्या मनशाच्या जिवितान मोग राज चलयता ताज्यानूच हे 2 मानामेंत पाडूंक जातात. मोग तर तुज्या जिवितान राज चलयता, तुका चोरयेची आस आसची ना, पेल्याचे वस्तूंची आस आसची ना. मोग कोणाचो? मोग देवाचो. मोग कोणाचो? मोग पेल्याचो. देवाचो आनी पेल्याचो मोग तुजे सोवें आसा जाल्यार तूं स्वतंत्र जालो. तूं तर स्वतंत्र मनीस. चोरी केन्नाच तूं आदारचो नाय, पेल्याचे वस्तूची आशा तूं केन्नाच दवरचो नाय. जाल्यार भावां भयणू, हांगासान आमी खंय वचूंक गरजेचें हे 2 मानामेंत बारीकसाणीन आमी शिकतल्यांव जाल्यार भितर सरूंक जाय उत्पत्तीच्या पुस्तकांत 1 आवेसवरांत वोडी 28 ती 30 आनी 1. वोडी 28 देव अशें म्हणटा आदाम एवेक, वाडात, चोडात, प्रितूम बोरात. म्हणजे भुरग्यां बाळांनी हो संवसार नेठयात. आनी तें म्हणल्या उपरांत मागीर देव म्हणटा, हांव हें सगळें रचलां तें तुज्या हातान घालतां. तूं मनीस, दादलो आनी बायल, हे म्हजे रचनेचेर दोनीपण चलयात. तूं मनीस म्हणजे दादलो आनी बायल, हे म्हजे रचनेचेर दोनीपण चलयात. दोनीपण कसलें भावां भयणो? कॉमन स्टिवर्डशीप. कॉमन स्टिवर्डशीप म्हणजे कितें? म्हजें कांयच ना ह्या संवसारांत, सगळें ताजें. आतां हें आमी कशें समजून घेवचें? आमची गोंयची परिस्थिती आमच्या दोळ्या मुखार दरीत जाल्यार
आमकां दिसती पडटलें आमच्या गोंयांत भाडकार आसात, आमच्या गोंयांत मुणकार आसात आनी आमच्या गोंयांत टॅनंट्स आसात. तूं तोड मुणकार ओ तूं तोड टॅनंट, तुका मामलादारान चीट दिवंक जाय ओ प्रोक्लेम करूंक जाय तूं मुणकार म्हूण तूं टॅनंट म्हूण. मागीर तुका थोडेशे रायट येतात. पूण ती बारीकसाण तातूंत हांव भितर सरना. हांव सांगूंक सोदतां पळय तें भाडकार आनी मुणकार. मुणकाराचें काम कितें? भाडकाराचें बाट ओसोवपाक, तें राखपाक, तें सांबाळपाक आनी पिकता तातूंतलें ओद्दें आपणाक जाय तें दवरपाक आनी उरता तें भाडकाराक दिवपाक. हें मुणकाराचें काम. जाल्यार आमी देवाचीं मुणकारां. ह्या संवसारांत आमी जियेतना आमी भाडकारां न्हय, आमी देवाचीं मुणकारां. भाडकार देव. देव तर भाडकार आनी हांव तर ताजो मुणकार. म्हाका अधिकार आसा इतलोच तें बाट ओसोवपाक, तुंय पीक हाडपाक, पिकता तातूंतलें म्हाका जाय तें इल्लें खावपाक, उरता तें दुसऱ्याक दिवपाक. आनी हे दिशेन एका दिसान काबार करूंक न्हय, काल कितें जाल्लें तें पळोवपाक, आयज कितलें जाय तें थारावपाक आनी फाल्यां येतले ते पिळगेक सांबाळपाक. हाका आमी म्हणटा कॉमन स्टिवर्डशीप. म्हणजे आमी सगळीं राखणदारां कित्याचीं? हे जमनीचीं, हे पृथ्वेचीं जी देवान आमच्या हातान घातल्या पळय ती. आनी हें आमकां सांगता उत्पत्तीचें पुस्तक पयलो आवेसवोर वोडी 28 ती 30 आतां अशें म्हणटा आसतना बाबा भयणो, आज आमच्या गोंयांत बाट ओ प्रॉपर्टी म्हणटात पळय ती एक व्हडली वस्त. आनी वेतातूय लोक ही प्रॉपर्टी घेवंक सोदता, विकूंक सोदता, दिवंक सोदता. कितें करूंक जाता आमच्यांनी? आमकां कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च सांगता पळय त्या प्रमाणे आमकां अधिकार आहा इदर टू अक्वायर ऑर टू रिसीव. इदर टू अक्वायर ऑर टू रिसीव. अक्वायर म्हणजे कितें? विकती घेवपाक. हांव तर गोंयकार, हांव गोंयचो म्हणटोच, गोंया भारतांत पडटा म्हणटोच हांव भारताचो. हांव गोंयकार आनी हांव तर भारताचो. गोंयांत ओ भारतांत खंय जागो विकतो घेवपाक म्हाका अधिकार आसा. सो अक्वायर, हांव विकती घेतां ती प्रॉपर्टी. ऑर रिसिव्ड. रिसिव्ड म्हणटा पळय तेन्ना म्हजे पाय मांयची म्हाका पडल्या पळय ती. आतां बाबा भयणो, हांवें तर विकती घेतल्या, म्हज्यान थारावंक जाता कोणाक दिवपाची पळय ती. आय कॅन डिसायड बिकॉज द लँड बिलोंग्स टू मी. आय हॅव पेड फ्रॉम माय ओन अकाउंट, आउट ऑफ माय ओन मनी ऑर सॅलरी. आय हॅव पेड. ती म्हजी. हांवें एक्वायर केल्या, हांवें घेतल्या. रिसिव्ड म्हणटा पळय तेन्ना आदल्यांची म्हाका मेवल्या. आदल्यांची तर म्हाका मेवल्या जाल्यार आमच्या भारताच्या कायद्या प्रमाणे सगळ्या भुरग्यांक इक्वल वांटूंक जाय. सगळ्या भुरग्यांक इक्वल वांटूंक जाय. आयज आमच्या गोंयांत हें दिसना. ओ आवय बापूय आपूण जिवी आसतना हें करिनात आनी आवय बापूय करिनात देखून मागीर प्रॉपर्टीक लागून कितल्यो वस्तू आमच्या गोंयांत आयज घडटात. हें जावचें न्हय म्हूण हो मानामेंत, अदी करून 7वो मानामेंत आमकां आयज उगडास कोत्ता. तुवें तर ती आदल्यांची घेतलोली, सगल्यांक ताजेर रायट आसा. सगल्यांक रायट म्हणजे जीं भुरगीं त्या आवय बापायचीं आसात तांकां ती वांटची आनी इक्वल दिवची. पूण हातून एक गरजेची वस्त आमी मतीन धरूंक जाय. चिंतूं या, एक आवय बापायक तेग पूत आसात. तेगांतले 2 जाण तितले ते प्रॉपर्टीचोय परामूस करिनात, न्हय म्हूण माय पायचोय परामूस करिनात. एकलो माय पायक पडयता, तांचें दुयेंस मरण पडयता, तांचो फुडार सांबाळटा, तांकां मातयेक लायता, सगळें कोत्ता. जाल्यार ह्या एकल्याक आनी उरलेल्या 2गांक तितलीच प्रॉपर्टी पडटा काय? ना. ओय म्हणल्यार चुकतलो. हातून मायन पायन उरलेल्या 2गांक सांगूंक जाय, जें बरेपण ताणें आमचे सवेन दाखयलां त्या खातीर आमी तर ताका 50% दिता, तुमकां दोगांयकूय 25 दिता. 100 जालें म्हणटोच 50 ताका पडली, तुमकां दोगांयकूय 25 पडली. आतां हें कोणें थारावचें? पायन मायन थारावचें आनी जिवी आसतना तें बाट बेंस वांटचें.
अशें केलें जाल्यार मागीर भावाचें चोरपाचें, भयणीचें खावपाचें, दुसऱ्याचें घेवपाचें हें आसचें ना. आसरूचूय वाडची ना, चोरी करूंक मनीस पावचो ना. हातून बाबा भयणो पाप सायब फ्रांसीस आमकां असो उगडास करता. पाप सायब फ्रांसीस म्हणटा, हांव तें तुमकां चालत्या उतरांनी उदाहरण दितां समजून घेवंक. चिंतया, आमच्या गोंयांत 100 लोक आसा आनी आमच्या गोंयांत 100 रुपया ग्रेस्काय आसा. एकल्याक कितली पडली? ब्रादर सांगात. हां, 1 रुपया पडलो. व्हेरी गूड, मॅथ्स सारकें आहा. आमच्या गोंयांत 100 रुपया ग्रेस्काय आहा आनी आमच्या गोंयांत 100 लोक आसा. एकल्याक 1 रुपया पडलो. पूण आयज आमच्या भारताचेर नदर मारल्यार आमी कितें पळयता? 100 रुपया आसात, 100रांतले 80 रुपया 20 लोक खाता आनी 80 लोकांक 20 रुपया उरता. समजता तुमकां म्हजें मॅथ्स? 100 रुपया आसात, 100 रुपया आसात, 100 लोक आसा. 100 लोकांतले 80 रुपया 20 लोक खातात आनीक 20 रुपया 80 लोकांक पडटात. इज दीस जस्टीस? ना. पाप सायब फ्रांसीस लावदातो सी ह्या डॉक्युमेंटांत ह्या उतरांनी उलयता. 80% of the resources are consumed by 20% of people and 80% of people are left with the 20% of the resources. That is the reason why we see so much of injustice, so much of hatred and many other things. म्हणटोच बाबा भयणो हें सगळें जाता कित्याक इक्वल डिस्ट्रिब्युशन ना. आतां हातून आयचो शुभ वर्तमान एकदम बरो बसता. आयचो शुभ वर्तमान कोणाची गजाल? लुकाचो शुभ वर्तमान 19 वडी 1 कोणाची गजाल? जाकेवाची. आंगान वटवो म्हूण रुकार चडलेलो जेजूक पळोवपाक. जेजू आपले दोडे जाकेवाच्या दोड्यान घालून म्हणटा, जाकेव देंवन यो, म्हाका तुमगेर येवंक जाय. आनी जाकेव ताका घेवन घरा वेता. आनी घरा गेल्या उपरांत जेजू बाराबर बसल्या उपरांत जेजू कडेन गजाल मात केल्या उपरांत जेजू लागीं उलयल्या उपरांत जाकेव ओळखून घेता, हांव चोर, हांव चोर. जाकेव ओळखून घेता, हांवें पेल्याचे वस्तूची इतली आशा दवरल्या की हांवें ओडून काडलां. आनी देखून जाकेव म्हणटा, सायबा, जाका हांवें लुटला, जाका हांवें फटयला, ताजें हांव 4 फावटी पोत्तें दितां. I restore back what I have taken illegally. Illegally, that is not legal. Illegally I have taken from others. I restore back. आनी जेजू तेन्ना म्हणटा, आयज ह्या घराक तारोन आयलें कित्याक होय अब्रामाचो पूत. म्हज्यान दुसऱ्याचें चोरून म्हजें बाट भरूंक जायना. म्हज्यान दुसऱ्याची आस धरून म्हजें जिवीत नेटोवंक जायना. दुसऱ्याचें तें दुसऱ्याक दिवंक जाय. देखून मोरल थियोलॉजी आमकां सांगता आनी शिकयता, जस्टीस मिन्स गिव टू दी अदर वॉट बिलोंग्स टू हिम बिकॉज ही इज अदर देन यू. गिव टू दी अदर वॉट बिलोंग्स टू हिम बिकॉज ही इज अदर देन यू. दुसऱ्याचें तर हांवें म्हजे लागीं दवरलें, ती चोरी जाली. दुसऱ्याचें तर हांवें आपणायलें, ती आस जाली, चोरी जाली. आनी देखून बाबा भयणो पाप सायब आमकां आजो उगडास करता. आतां हातून कितें गरजेचें आमकां? कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च अशें सांगता. 3 मुद्द्यांचेर नदर घालुया. पयलो मुद्दो, वर्च्यू ऑफ टेम्परन्स. वर्च्यू ऑफ टेम्परन्स म्हणजे कितें? मॉडरेट अटॅचमेंट टू दीस वर्ल्डली थिंग्स. आयज कोरोनाचेर नदर मारुया. इतली गंभीर पिडा सगळीं भिवन आकांतात. कितली ग्रेस्काय आसा म्हजे लागीं, पूण म्हाका पुत्ताना कितें घालून पुल्ला. आदीं तरी बरो फात घालतालीं, बरो काशां वाडटालीं, बरी लेस घालतालीं, नये मोचे घालतालीं, आनी कितें नको हांव. आयज कितें घालून पुत्तात? म्हणटोच खंय आसा म्हजें सगळें एकठांय केल्लें पळय तें? खंय उरलें आनी खंय गेलें? देखून वर्च्यू ऑफ टेम्परन्स म्हणटा मॉडरेट अटॅचमेंट टू वर्ल्डली थिंग्स. डिटॅच युअर सेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड and get yourself attached
टू क्रायस्ट. हें आमकां भाग्योन पावलू फिलिपकारांक बरयल्ले चिटीन सांगतलो. दुसऱ्या वेस्वरान क्रिस्तान बापाचो दर्जो सोडलो आनी संसार म्हणल्यार हो संसार न्हय पूण मनशा कुडाक वेंग मारली, तांकां पातकांतलीं सोडोवपाक. आमी कितें करचें? हो संसार आमकां बुलयता पळय ताका सोडचो आनी क्रिस्ताक वेंग मारची. दुसरे सुवातेर वर्च्यू ऑफ जस्टीस प्रिजर्व्स आवर नेबर्स रायट्स and renders him what is his due. Justice हांवें सांगलां पळय तें, give to the other what belongs to him. And तिसरो, virtue of solidarity. Keeping with the generosity of the Lord, he became poor to make us rich. ओय म्हाका उणें करून दुसऱ्याक दी, म्हाका उणें करून दुसऱ्याचें बरें चिंत. आनी हातून आमकां बरो नमुनो सायबीण मांय, जिचे पोरबेक तुमी तयार जातात. तुमी तिका कार्म सायबीण म्हूण अडकतात, पूण तीच ती सायबीण आपणाक उणें करून एलिझाबेथीचें घर भरूंक गेली. सायबीण मांय गरबेस आसली, एलिझाबेथूय गरबेस आसली. एलिझाबेथीक बेड रेस्ट जाय आसलें कित्याक ती जाणटी आसली, म्हातारे पिरायेर पावलोली आनी आतां 6 म्हयन्यांची आसली. सायबीण मांयकूय बेड रेस्ट जाय आसलें कित्याक ती गरबेस जाल्या, पूण ती भुरगी आसली आनी पयल्याच म्हयन्यांत आसली. एलिझाबेथ 6व्या म्हयन्यांत आसली. आनी सायबीण मांय आपणाक विसरून धांवली एलिझाबेथीगेर, रावली तिजेशी, तिजी सेवा चाकरी केली आनी मागीर आपल्या घरा पोत्तली. दॅट इज द मिनींग ऑफ वर्च्यू ऑफ सॉलिडॅरिटी. किपींग विथ द जेनरॉसिटी ऑफ द लॉर्ड who became poor to make us rich. So I become poor to make somebody rich. आनी हें सायबीण मायन केलें, हांव गरीब जालीं दुसऱ्याक गिरेस्त करूंक. आतां हें तर आमी कोत्तेले जाल्यार आमकां कितें गरजेचें? पाप सायब फ्रांसीस आमकां पत्तो उगडास करता. आयज संवसारांत जी गिरेस्तकाय आसा पळय ती इज इनफ फॉर आवर नीड बट नॉट इनफ for our greed. The wealth that is there in the world today is enough for our need, not for our greed. So ज्या वेळार आमी आमची आस वाडयतां तितली आमी चोरूंक पावतां, दुसऱ्याचे वस्तूची आस करूंक पावतां. पूण ज्या वेळार आमी आमकां गरजेक जाय तितलेंच वापुट्टां आनी पेल्याचें चिंतां, तेन्ना आमी वर्च्यू ऑफ सॉलिडॅरिटी आमच्या जिवितांत वेव्हारांत घालता. म्हणजे जेजू भाशेन आमी गरीब जाता आनी दुसऱ्याची गिरेस्तकाय वाडोवपाचो आमी प्रयत्न करता. हें करूंक आमकां कितें करूंक जाय? आनी 4 मुद्द्यांचेर नियाळ करुया आनी सोंपोवया. पयले सुवातेर ह्युमन वर्क, वावराचें म्हत्व ओळखून घेवया. भाग्योन पावलू तेसलोनिकारांक बरयल्ले दुसरे चिटींत तशें पयले चिटींत अशें म्हणटा, इफ एनी वन वील नॉट वर्क लेट हिम नॉट ईट. जो कोण काम करना ताणें जेवचें न्हय. आय हॅव नो रायट टू ईट इफ आय हॅव नॉट स्लॉग्ड फॉर दॅट फूड. सो इट्स माय रायट टू कंट्रिब्यूट वेर एवर आय एम. खंय हांव आसूं, जावं तें घरांत जावं तें समुदायेंत, I have to slog. हांवें कितें तरी करूंक जाय म्हजें जेवण म्हज्या तोंडान पडपाक. सो रायट टू वर्क, काम करूंक शिकुया. आळशीपण पयसावया. जेन्ना आळशीपण भितर सरता चोरयेची आस वाडटा, पेल्याचे वस्तूंची आस वाडटा. दुसरे सुवातेर एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट. हें सरकारान करूंक जाय आसलें पूण आमच्या भारतांत तितलें जायना. देखून आमी देवाक उलो मारुया. आमकडे शिकलोलीं मनशां आसात पूण सिर्विसोनांत. लोक रावता काम मेळटलें म्हूण पूण काम दितलो कोण ना. देवाक उलो मारुया. तें घडये म्हज्या आनी तुज्या हातांत ना. पूण जेन्ना आमच्या हातांत आसा तेन्ना काम दिवपाक, दुसऱ्याक वावराक लावपाक आनी ताका ताजी मजुरी दिवपाक आमचो प्रयत्न करुया. तिसरे सुवातेर जस्ट वेजीस. काम केलां ताका फारीक कर. दुसऱ्या लागीं तुवें काम करून घेतलां त्या कामाच्या म्हत्वा प्रमाणें ताका दी.
Pay him what he deserves. He or she deserves just wages. And finally, unemployment almost always wounds its victim's dignity. कोणाक जरी तर हांवें काम दिनासतना सकल दवरलाय आनी मागीर ताका चोर म्हणलाय, गुन्यांव म्हजो, हांवें धाडला ताका चोरूंक. काम दिल्लें जाल्यार तो आपलें पोट भरतलो आसलो, चोरूंक पावचो नासलो. सो काम क्रिएट करपाक हांगा दोन वस्तू आसात. काम दितोल्याकूय जबाबदारी आसा, काम घेतोल्याकूय जबाबदारी आसा. आतां आमी म्हणटा वायट कॉलर्ड जॉब्स. सगळे जरी तर चीफ मिनिस्टर जातले जाल्यार मार्गांचेर सान्नी कोण मारतलो? सगळे प्रायम मिनिस्टर जातले जाल्यार वॉशरूम कोण दितलो? सो सगळ्यांनी चीफ मिनिस्टर जावपा जायना न्हू, सगळ्यांनी प्रायम मिनिस्टर जावपा जायना न्हू. सो एक एकल्यान बाबा म्हजे परिस्थिती प्रमाणे कसलें काम घेवचें तेंय सोदूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. हें सगळें तर आमी वेव्हारान घातलें जाल्यार 7वो 10वो मानामेंत पाडून सांबाळून देवाक आमी मान दिवंक पावतले. सायबीण मांयचे मजतीन आयच्या ह्या 8व्या नोवेनांत असलें देणें आमकां सगल्यांक फावो जावंक मागुया. आमेन.